स तारखे आमी हांगा शुगर फॅक्टरी कडेन जमा जातले आनी बसतले अशें की जो पर्यंत आमकां शुगर फॅक्टरी बाबा शुगर कॅन ग्रोवरान शुगर कॅन रोवप हें लेखी कळपाक जाय. तोंडान नागले हे सर तोंडान उलयतले आनी फाल्यां पळटले. आतां पयर आमकां सांगलेलें तुमचो 15 दिसांनी पेमेंट करता. हेंचेर विश्वास दवरपाचो जाल्यार अजून एक्कय पयसो पेमेंट जाल्लो ना. फक्त 15 तारीख पसून गेलो तितलोच एक कितें हार्डली 30-35 लाख पेमेंट जाला. आमकां शेतकाराक कोट्यांनी पयशे येणे आसा आनी शेतकारान जर अशे पयशे येणे आसून फुडें शेती करप कशी हो विशय मोठो आसा शेतकारा फुडें. तेन्ना सरकार फक्त आश्वासनां दितल्या ती पाळना म्हणून वायट दिसता. म्हणून आमकां लेखी जाय शुगर फॅक्टरीचें फ्युचर कितें कळ्ळें. जे दीस सीएम आयले आनी सीएमान सांगलें तुमचें आज 3 वरां पासून रेगुलर 15 दिसांचें बील स्टार्ट जातलें. फक्त 15 डिसेंबर पासून जे थोडोसो ऊस शेतकाऱ्यांनी धाडलो तांकां बील मेळ्ळां आनी तेजे नंतर जेन्ना धाडलां तांकां आज पर्यंत बील मेळ्ळें ना. आनी जर उसाचें बील मेळ्ळें ना जाल्यार फुडें शेतकारा फुडें शेती कशी करप हो एक प्रश्न आहा. कित्याक आनी अशें जर प्रत्येक खेपे जर शेतकारान संजीवनीच्या दारार आनी सरकाराच्या दारार जर धांवन येवचें पडलें जाल्यार शेतकारान शेती केन्ना करप हो एक आमचे फुडें मोठो प्रश्न आहा. तेन्ना म्हाका दिसता शेतकारान हितून योग्य लक्ष घालून हे संजीवनीचें योग्य धोरण ठरोवचें. बाबा ही फॅक्टरी चलोवप की ना चलोवप जाल्यार कितें करप हें सरळ सांगचें आनी विशय मोकळो करचो. सरकार मंत्री फकत उतरांत दीत आसात. हालचाल तशी दिसना. हातारूय खंय सारकें कांयच पडना. तुमी जर चलोवपाचें जाल्यार सांगा न्हू आमचे आमी बसतात म्हणजे म्हण कितले वडे सांगले पूण कोण येयना आमचे कडेन. फक्त आस्वादान येता हेवटेन तेवटेन 15,000 टन येयलो म्हणटा. पयशे कितले पेपराक घातले पयशे घालना. 76 गेले फक्त. अजून 3.25 कोटी येवपाचें आहा आमकां. मागीर कशें चलपाचें ते ट्रान्सपोर्टवाल्यान कशें चलपाचें ऊसवाल्यान कशें. आतां ऊस जर वाडयतलो जायत जाल्यार आमकां सारें जाय खंयच्यान घालपाचें. बँको लागलेले आसा दारान कितें करपाचें. तुमी फक्त थंय रावता आनी आश्वासन येता. ह्या आश्वासनां फुडें आमी हें करून घेवचें ना. म्हणजे शेतकारांक पडोन वचना तुमकां. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.